Modi took an indirect dig at Arvind Kejriwal by mentioning Manohar Parrikar. We'll come to that. To point kar then we'll go to the after. I will say one more thing. Yeah. If I am with the BJP today, and I think I will remain with them, it's because of Manohar Parrikar. It's not because of Modi. It's not because of Modi. It's not because That's of a Modi. very, very important point. So in Madhya Pradesh, the person would say, I am there because of Shivraj Singh Chauhan and not because of Modi. So Modi doesn't create that pan-India connect. एक गजाल प्रमोद आम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. प्रत्येक स्टेटीचे राजकारण वेगळें आसा, प्रत्येक स्टेटीचे प्रॉब्लेम्स वेगळे आसा, प्रत्येक स्टेटीचे स्पिरिट वेगळे आसा. बरोबर. ओव्हरऑल मोदीचो विचार जर केलो जाल्यार ताजे स्टेटीन ताणें प्रूव केला की लोक ताका एरोगंट म्हणना किंवा लोक ताका मानता म्हणून ताका चौथ्या टर्माक तो ह्या वेळार निवडून आयला. बरोबर. पयरचे भायर जे स्टेटींचे जे 4-5 स्टेटीचे इलेक्शन जाले तातूंतूय बीजेपी सायजेबल सक्सेस मेळ्ळा. बीजेपी बऱ्या प्रमाणात मेळ्ळा. एस्पेशली राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन छत्तीसगड, दिल्लीत ऑलमोस्ट जिखिल्ले ते. काही वोट्स कमी पडले ताका लागून ते सरकार करपाक शकले ना. शेवटी कसं आसा, दिस इज मॅटर ऑफ परसेप्शन. कोण खंयच्या गजाली कडेन कसो पळयता. काही वेळा इंटलेक्च्युअल लोकांक तो सोबरनेस किंवा हे तो दिश्टी पडना, सो तो रिएक्ट जाता. कदाचित टिमले बाबांक एक. So you are again saying that we are getting involved into an elite discussion which is far away from the masses who are present there on the ground. ना पण ना प्रमोद एक चुकीचं आसता आमच्या जे कोण पळय इंटलेक्च्युअल म्हणटात ना इंटेलिजंट डिस्कशन करतात तांकां you need to provoke that crowd. फायन पळय इंटेलिजन्स पळय आसा जाल्यार कोण एक इंटेलिजंट पळय डिस्कशन करतात जाल्यार ताका आमी एक मास्टरबेशन म्हणया. तांकां ग्राउंड रियलिटी खबर ना, तांकां लोकांचो पल्स खबर ना. हे गृहीत धरप हे चुकीचें. कळ्ळें कितें म्हणजे हे बीजेपी स्प्रेड सच हे तुगेले लायज म्हळ्यार कितें स्युडो इंटेलेक्च्युअल म्हणत तांकां. आनी कोणेय जर बरें जर सगळ्यांक रावपा जाय म्हणलें ताका स्युडो सेक्युलर म्हणप. बरोबर. सो दीज आर टर्म्स दॅट आर यूज. सो इंटेलेक्च्युअल मनशाक लोकांचो पल्स खबर ना हे गृहीत धरप हे चुकीचें. Okay, this cannot be a preconceived notion. I will just try to add to what Rajendra said. Spoke about number of seats BJP has won in these states. See, in Gujarat, he has done exceedingly well. You see the last elections. The Patels were against him. Keshubhai Patel was against him. He formed his own party. Sindhis were opposed to him. Small farmers were opposed to him. Then there were various activists opposed to him, and there was a sort of this built up against him. He succeeded. No, full marks for him on the Gujarat election. Look at Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Rajasthan and Delhi. See, Congress is down and out. Right now, Congress is down and out. Definitely. And in a two Congress versus BJP, BJP is far ahead, no doubt about it. Definitely. Far ahead. Now take Delhi. Delhi, there was a third factor. Now in a three-cornered contest, that Congress versus BJP, it appears is not happening. One. In other states like Tamil Nadu, Orissa, Bihar, there is already a third factor. There is already a third factor. Uttar Pradesh, big states like this, there is already a third factor. Now in that third factor, how BJP is going to perform, we do not know, because in these states, it was two directly Congress versus BJP, they are down and out. And in all these big states, Congress is also down and out. Yeah, okay. Yeah. हे सगळे जर पहिले डिस्कशन आणि मोदीचे भाषण पळयलें जाल्यार एक साश्टा आनी हे पळयल्यार हें भाशण आनी जर अशेंच जर हेच पॉलिसी अशेंच आसतल्यो जाल्यार सावथाक बीजेपी जिखना. साउथ गोंयाक बीजेपी जिखपाक शकना. कित्याक लागून व्हॉट इज युअर एनालिसिस? कित्याक अशी कितें उलयता मोदी जे साउथ गोंयांतल्या लोकांक सामकी अशी पडची ना किंवा पचनी पडची ना अशी कितें उलयता? गोवाचे मिन्स हांव म्हणटा स्पेशली मायनॉरिटीज कितें हे बद्रिकार जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांचे खातीर कितें तरी आसा दिसतालें. हीच जर लायन आसली, हांव उदळ म्हणिल्लें पोलरायजेशन ऑफ हिंदू वोट्स, तर म्हाका तशें ताका सगळीं भाशणां आयकलें ते हार्ड लायन आहा ती खंयच कमी जाली दिसली ना म्हाका. मे बी बेसिकली ताजेर. बट दॅट हार्ड लायन इज नाव बीन स्पोकन एज इंडिया अँड नॉट हिंदू. सो ते उलयतात एक आनी करतात दुसरें. इंडिया मीन्स ए हिंदू इंडिया. So what आणि बाकीचे पळय आसात ते हरची ओरिजिनल हिंदूच ते. that is the line. I would like to just बेसिकली राष्ट्रवाद ह्या अर्थान वोट फॉर इंडिया बीजेपीचे ओव्हरऑल जे आयडियोलॉजी केली जाल्यार हिंदुत्व हो विषय केन्नाच
फाटी पडला. हिंदुत्व हो कोण म्हणयना, तोंडान उच्चारय करना, राष्ट्रवाद म्हणटा. आनी मोदीची सादारण भाशणाची जर लायन पळयली जाल्यार राष्ट्रवाद ह्या एका विशयाचेर मोदी आपले ओवरऑल सगळे. बट त्या नॅशनलिझम किंवा राष्ट्रवाद जे तूं म्हणटा तो राष्ट्रवाद तांच्या ओरिजिनल हिंदुत्व आयडियोलॉजी पासून कितलो वेगळो आसा राजेंद्र? इन युअर ओपिनियन? ना सांगता, हिंदुत्व हो विशय टोटल वेगळो, ज्या विशया वयल्यान भाजपाक अनेक वर्सां फुडें येवप शक्य जालें ना, तांची कोंडी जाल्ली. सो जेन्ना ही गजाल लक्षांत आयली, एक्चुअली हिंदुत्व सुद्दां म्हणटा आसतना ते राष्ट्रवादच म्हणटाले पयलीं सुद्दां, पूण तो राष्ट्रवाद कोणी लक्षांत घेतलो ना, कारण ताच्या फाटल्यान हिंदुत्व हो शब्द आसतालो सदांच. हिंदुत्व फाटी पडलो. राष्ट्रवाद हो शब्द वेगवेगळ्या अर्थांनी, आतां ते सैनिकाचें उलयता, ते आतां करप्शनचें उलयता, सामान्य मनशाक करप्शनाचो कसो त्रास जावपाक लागला ताचें उलयता. ते जेन्ना मायनॉरिटी म्हणटा तेन्ना मायनॉरिटीक वेगळे तुमी आनी कांय हें दिवं नाका, मायनॉरिटीक मेजॉरिटी बरोबर वागया अशें म्हणटा. सो मायनॉरिटीचेर अन्याय करूं नाका, त्याच बरोबर अशेंय करूं नाका की ते कोण तरी वेगळे आसा, अपीजमेंट दिसपाक जायना. अशे अनेक गोश्टी जातूंत राष्ट्र म्हणून आमी विचार करता, आमी धर्म म्हणून विचार करता. You are saying that the present Rashtravad or nationalism that Modi is propagating is devoid of that Hindutva ideology. Definitely. Completely. Definitely. No, I'm taking what Cleophas was saying regarding the AAP and having a three-cornered contest. Yes. I'll read. Now let's come to AAP. Yes. I'll read a tweet which I tweeted on 15th of November. That's 3 weeks before election results. When Arvind Kejriwal becomes the CM of Delhi, a revolution will spread across the nation. The people of Goa should rise in favor of AAP. This is 3 weeks before election results, when the polls were talking of them being number 3. And Kejriwal has created that. The hope that there is a force. People are fed up of the Congress. There is no doubt about that. I think the BJP should realize that. That people are not even bothered about the Congress. Congress has lost the game. People are not even thinking about Congress. They are not even thinking. So why are you giving them force? Why are you giving them the wind that will There is no need for BJP to talk about Congress. Absolutely. Absolutely. And I'll read another thing. Again, 7 days before elections, a revolution is rife in Delhi air. AAP seems to vanquish all before it. BJP will eat humble pie too. This is my tweets before election. Before election. Much before. म्हाका मुद्दाम एक गजाल ताणी ते मनोहर पर्रीकराचें नाव घेतलें आणि ही सेड की अगर मनोहर पर्रीकर जी दिल्ली में होते, कारण दिल्लीची मीडिया तुगेली दिल्लीची भायली कांय दिसना, आणि इट वॉज एन इनडायरेक्ट डिग एट अरविंद केजरीवाल दॅट मनोहर पर्रीकर इतलो सिंपल, तो खंयच आपल्या ऑफिशियल रेजिडन्साचेर रावना, तो आपल्या फ्लॅटाक रावता. ती सिंप्लिसिटी जाचेर सगळी नॅशनल मिडिया अरविंद केजरीवालाक वयर काडटाली. थंय जर मनोहर पर्रीकर आशिल्लो जाल्यार घडये अरविंद केजरीवालाची सिंप्लिसिटी इतली सारकी ग्रेट दिसनाशिल्ली. दॅट वॉज द पॉयंट. बट वन थिंग इज क्लियर, इन स्पायट ऑफ ऑल दिस, ही इज नॉट attacking AAP or not even speaking about them. Cleopas, what can be the reason? He is avoiding taking on AAP. See, whereas rest of the BJP leaders, state and central, are openly taking on AAP. See, what is the reason? According to me, the BJP has taken a beating on 2 fronts. One is attacking the AAP and their stand on Section 377 of the Indian Penal Code. On these 2 stands, the BJP has taken some beating, which I feel now they are trying to reverse. See, AAP, for whatever it is worth, is seen as the hope. And if you attack that hope, it is not taken kindly by the people. So he's asking you a question, why is Manohar Parrikar the only person who... No. He's asking I am saying ki why the question is... When he's referring to Manohar Parrikar, he is not actually referring to Manohar Parrikar, but he is taking a dig at Arvind Kejriwal. And throughout his speech of 45 minutes, he is avoiding taking on AAP. I would say now their attacks on AAP would be less. But it looks like it has been realized that they should not attack the hope. They should not attack the hope. Yeah. अशें कित्याक घेना, दुसरे वाटेन कित्याक घेना की ताणें गोंयांत जे कांय रिफॉर्म्स जाले, गोंयांत कांय लोकां खातीर, गरिबां खातीर ज्यो स्किमी लागल्यो, गोंया खातीर मोदीच्या तकलेन अशें आसा की गोंयांत ह्यो वेलफेअर स्किमी, लोकांचे गरीब लोकांचे प्रश्न, म्हारगाई कमी करपाचे अटेम्प्ट्स भरपूर जाल्या, मोठ्या प्रमाणात जाल्या. गोंयची इकॉनॉमी ही 25% तो म्हयन्याचो रेव्हेन्यू कमी जावन सुद्दां सस्टेन जाल्या. अशा मनशाची दिल्लीत गरज आसा. दिल्लीत गरज म्हणटा आसतना देशाक गरज आसा. अशा अर्थान
ताणें म्हणलां अशें You म्हाका are दिसता. not, you are not looking at it, it is a dig at Arvind Kejriwal. No. Yeah. Yeah. And even if it is a dig, it is a very nice, pleasant, intelligent dig. You should appreciate like it. a, invasive dig. Yeah. Very nice. Very. Even if it But is a why dig. do you think he is not touching AAP? See, AAP तर आतवायली न्ही म्हणल्यार in the race for elections. तर the more loss will be for the BJP than the Congress. कित्याक सांगता तुका? See, if let's suppose Congress is a cricket team, and 272 runs are to be scored. Took the 272 padba there, seats or something. And Congress has already lost 8 wickets. You know that Congress is not going to come any near to that. So that's the position of the Congress. Whereas BJP, whatever we may say, I mean criticize Kuru, I may looks that okay, they may. They are the front runner. They are the front runner. Yeah, it's on the winning side. They are the front runner. Yeah. So AAP can make difference to the winners. They can't make difference to the losers. Losers are losing, but the winners may lose. Before I say. So and then there is a sympathy for Narendra Modi as far as the parliament is concerned. कित्याक आय मीन सर्वे केले ते भशेन दाखयतात की आमकां दिल्लीक आमी अरविंद केजरीवाला वोट केला कित्याक सद्या इलेक्शन आपाची दिल्लीच जाली न्ही बरोबर पूण आमी पार्लमेंटाक आमकां मोदी जाय हे खूब जाणांनी एक्सप्रेस केला विच इज कम इन मेनी many studies of but have you realized one thing, Manohar Parrikar is actually praising Kejriwal. Manohar Parrikar is not attacking. No, he's praising. Yes. He is actually talking well about Kejriwal. गोंयचे जर कॉन्टेस्ट घेतलो Yes. जाल्यार AAP आसप हे बीजेपीक फायद्याचें गोंयचो कॉन्टेस्ट फकत कसो कशें कारण कितें जालां की लोकांक हे खूब आशिल्लो की मनोहर पर्रीकर येतकीर चेंज जातले हे जातले ते जातले चड बी आशिल्ल्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो तितले जावंक ना स्पेशली क्रिश्चन वोट्स आशिल्ले ते एक एंटी काँग्रेस आशिल्ले किंवा तेन्नाचो वातावरण आशिल्लें ताका लागून गेले ते हळू हळू चेंज जावपाक लागिल्ले पूण एक गजाल आसा की तांकां काँग्रेस नाका आनी तांकां सद्याक बीजेपी बरोबर वचपाची ना सो ते अदरवायज जर AAP नाशिल्ले ते परत काँग्रेसी काँग्रेसीकडे वता आशिल्ले आतां तो हो जो वोट आहा तो थर्ड ऑप्शनाक वतलो I would agree with you. सो गोंया I would agree भितर with you. AAP आसप बीजेपीक फायदे जातलो गोंया भितर आम आदमी पार्टी आसप ही बीजेपी बीजेपी फायद्याची In a Lok Sabha election, absolutely you're right. Absolutely. पळयलें जाल्यार या राजन बाब एक because the time is less राजन for बाब. fighting. ना म्हाका कितें म्हणपाचें आसा की AAPचो उल्लेख करून अशें आमी म्हणटा सभा जी आसा ती पब्लिका खातीर म्हणला आमी हे सभेन आपचेर उलयले जाल्यार म्हाका दिसना ताजो व्हडलो कितें हें जातलो म्हण परिणाम जातलो वेल एंड बॅकफायर जातले बॅकफायर जातले कारण आपची इमेज पिड्ड्यार जावपा सारकी काय आतां ताजेच आसा सगळें कितें उलयले जाल्यार तांच्या विरुद्ध काँग्रेसचेर उलोवपा सारकें इतलें आसा की तूं जाय तें उलय तुका सगळें पसता कारण गजालीच तश्यो आसा परत आनी एक फॅक्टर कितें आसा की अनुल्लेख म्हणून एक गजाल आसा उल्लेख करप ना खुबशी दखल घेवप ना दखल घेता अशी दिसली की ताका महत्व दिता अशें जाता सो तें एक रिजन आसूं शकता आनी